तुवें आमची मान घे कुंभसाराच्या साखरमेळा उदेशी तुजो आनी मेल्याचो संपूर्ण आमकां घट करून तूच आमकां कृपा मोच्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचे बलिदान सोर पदवीदान देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताची बासावणी परमोणे ताणें शिकयल्लें सगलें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावूं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसाक तुवें पवित्र आत्मो पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूट सोपुर्नायक पावयलोय. आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावात उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो
एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पोरी तुझी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायत हांव तुझे मुखार. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good for go to you. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù nowia medolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणशी खास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची करून रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकुवार मारये देवाची माई सगाती, तिचो पोती बागिवंत सुजे, बागिवंत आतोन, बागिवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोश आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवचन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिस्त घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या आसना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयल्यान सगळीं आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक करतना आमी गायन घेवया D22 पेज 59 D22. Shiano, Shiano, Shietano, Shiano, Shiano, Shietano, Anoetun, Deo Putru, Moses Moses
Sionu, Sionu, Sienu, Sionu, Sienu, Ano itu Deus Putru, Moses sobe, sobe Jesus, Moses sobe, sobe Jesus, Sibit Moses Shantice, somos caice, sobre Susani, Auna exoramenta, sobre Susani, Auna exoramenta, Sionu, Sionu, Sietamu, Sionu, Sionu, Sietamu, Ano itu Deus Putru, Moses sobe, sobe Jesus, Moses sobe, sobe Jesus. प्रार्थूया. बापा, सगल्या देण्यांच्या दातारा तुजे पवित्र सोबेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवूं, आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं, हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. बसुया. सातोड्याची कार्यावळ आयज मिसाचो वेळ हे परी. दुसरे मीस इंग्लिशींतल्यान 7 वाजता, उपरांत 8:30 वाजता, उपरांत 10 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. पुर्बी दिसाक 2 व्हिलर्स आनी मोटरां पार्किंग लॉटान दवरचीं. आयज फिरगोज गवणी सभेची जमात सकाळच्या 10 वाजता पारुकेल हॉलांत सगल्या वांगड्यांनी हाजीर जावंक मागता. जुनाचे 13वेर शुक्रार बागयोन आंतोनीचे पोरबेचो दीस. त्या दिसाक सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत बागयोन आंतोनीची इमाज सियोलीचे आख्या फिरगोचेर आमी भोंवडायतल्या. खुंयच्यान वेतेली हाची बारीकसाण वॉट्सॅपाचेर आमी धाडटल्या. जुनाचे 14वेर सोनवार सकाळी आनी सांजे 4:30 वाजता सदांचे पोरी त्रेजनाची मिसा आनी उपरांत सांजे 6 वाजता वेस्ट आसतलें. इंग्लिशींतल्यान मीस आसचेना. जुनाचे 15वेर बागयोन आंतोनीची परब पोरबे दिसाक मिसावय परी सकाळी 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान
8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. पोरबे सुमयार तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब. तिकेटीचें मोल 200 रुपया. हो तियात्र जातलो इगोर्जेच्या आदारार सांजेच्या 7:15 वाजता. जुनाचे 10 थावन इगोर्जेच्या आदारार तिकेट्यो विक्रेक मेळटल्यो. आमचे फिरगोचेंत दोतोन सुरू जाता 22 जुनाचे. जीं भुरगीं ह्या वर्साक इस्कॉलांत पयल्या वर्गांत एडमिशन केल्यांत ताणें दोतोनीच्या पयल्या जोम्यांत भितर सरूं येता. न्यू एडमिशन करता ताणें आमच्या ऑफिसांत तावन एडमिशन फॉर्म्स व्हरून जुनाचे 17 पुऱ्यान परत हाडून दिवचीं. बागयोन जुनाचे 24 बागयोन जुआ बातिस्ताची परब. हो दीस मुंगळ्यार पडटा. तर त्या दिसाक बागयोन आदोनीच्या मानाक सांजेचे मीस आसचें ना. खेरीत 17 धरची 24 जुनाचे मुंगळ्यार पडटा देखून बागयोन आंतोनीच्या मानाक मीस सांजेच्या वेळार आसचें ना. कोणाकूय मिसाचें इंतेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफीस उक्तें आसा. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो. थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. इगोर्जेंतली तुमी भायर सरतना इगोर्जेची फुडली सायडीची 2 दारां आसा तातूंतल्यान भायर सरचीं. न्हय ह्या मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोफ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ कितें भाशेन पाळची. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें पूण तुमी लॉक करचें न्हय. कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमचे 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान दवरचें. तुमची कुमसार आयकूंक फादर हायसीन आसतलो मिसां चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसो दरींत हाजीर आसतलो. तशेंच फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. सकाळीं 9 ते 12 वाजता पर्यान आनी सांजेच्या 4 ते 5:30 वाजता पर्यान. कालच्या दिसाक आमचे उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेदूच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर वळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्कें आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे.
ओचोऱ्याच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवीदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्त जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदेन जेजू सारकेले बरे गोणीत जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोलनाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोदी कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 209.